I think 95 जेन्ना हांव BTचे सुटलो तेन्नासून हांवें एक कॅम्प बर्थडे सेलिब्रेट करता म्हणल्यार सेलिब्रेशनाक त्या निमतान लोकांक हेल्थ दिवपाक बरें सोदता कंटिन्यू आतां 5 वर्सां जाल्यार हांव आय चॅकअप कॅम्प दिता कित्याक आय इज अ मेन पार्ट ऑफ युअर बॉडी एंड आय इज ओपनिंग डोर फॉर युअर ब्रेन युअर मेमरी एंड युअर इंटेलॅक्चुअल जाल्यार दोळे बरे आसता जाल्यार सगळी तुगे फिगर बरें आसता म्हणून आनी आय चॅकअप करता लोक टायम काडटा वचपाक सोदना कित्याक बाकी हॉस्पिटलांत लागीं खूब मेडिकल डॉक्टर आसात तेंचे कडेन वचून फिजिकल चॅकअप करता तुका कितें जालें मायग्रेन जालें फिटनेस जालें ताप येयलें पण आय चॅकअप करता लोक दिसपाक बंद करता कित्याक चडशे लोकांक व्हेरी डिफिकल्ट जाता वचून येवचें पडटा तें कित्याक आयची मशीन चॅकअपाची डिफरंट आसता यू कॅनॉट नोएबल चडशें आसता म्हणून लोक वचपाक सोदना आनी आय चॅकअपाक गेल्या नंतर 800-1000 रुपया तांकां जाता प्लस चश्माचे स्पॅक्टिकल्स आनी लेन्सीस धरी जाल्यार 7-8 हजाराचे पेमेंट जाता म्हणून लोकांक व्हेरी डिफिकल्ट जाता म्हणून हांव त्या कॉन्सेप्टाचेर लोकांक चीप एंड बेस्ट आनी बरें ते कमीत कमीत आय चॅकअप फ्री जाता आनी ताका लेन्सीस आनी स्पॅक्टिकल्स बरें क्वॉलिटी दिवपाक हांव ट्राय करता म्हाजी मेन मुद्दो आसा की गोंयच्या लोकांक बरें हेल्थ दिवपाचेर आनी तेंचे मटेरियल बेनिफीट दिवंक शकना तांकां पूण एक बरें हेल्थ मटेरियल कितें तांकां जेवण खाण दिलें जाल्यार तो आयज फाल्यां ताची बरें भूक लागना शर्ट दिलें जाल्यार 2-4 दीस वयतले एक म्हयनो लागतलो पण एटलिस्ट आय चॅकअप आनी फिजिकल मेंटल बेनिफीट तांकां जाय म्हणून हांव तांकां तो प्रोग्राम करता तशेंच नितीनाक आमच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि माझी सुरुवात युथ काँग्रेसी पासून झाली आणि युथ काँग्रेसी नितीन वायस प्रेसिडेंट गोवा स्टेटीचो हांव ट्रेजरर गोंयचो तेन्नाच्यान आमी युथ काँग्रेसीचें काम चालू केलें आनी नितीन म्हाका याद आसा की नितीनान गुजरात वचून दांडी मार्च जेन्ना आमच्या महात्मा गांधीची जयंती आशिल्ली तेन्ना गुजरात एक कार्यक्रम आसलो दांडी मार्च 1952 आनी तेन्ना गोंयच्यान नितीन गेल्लो आनी जॉयन जाल्लो आनी म्हाका नितीन तेन्ना 100 किलोमिटर कितें तरी नितीन तेन्ना 400 किलोमिटर तेका चल्लो आनी नितीनान मारबाबा म्युनिसिपल कौन्सिलर म्हणून काम केलां एज अ चेअरपर्सन म्हणून काम केलां आनी नितीनान लोक संपर्क एकदम बरो आसा आनी नितीन तो लोक संपर्क हो सामको मजबूत आसा सारको कारण तो एक युथ काँग्रेसान म्हणजे एक ग्रास रूट काम केल्लें आसा तेणी आनी तो चेअरपर्सन पर्यंत पदार पावला आनी आमी मागता की फुडलें तेजें फ्युचर राजकारणाक बरें आसचें थँक्यू धन्यवाद.